हायस्कुलात संगीत शिकपी विद्यार्थ्यांक विशारद प्रमाणपत्र दिवंक शकनात, पण ही कला आणि आमची संस्कृताय भुरग्यांनी तिगोवन दवरची म्हणून पुराय देशात फक्त गोंयांत शाळेच्या शिक्षणा वांगडाच संगीताचे धडे दितात. ताचे खातीर सरकारान खासा शिक्षक नेमल्यात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. भविष्यात अशा संगीत शिकपी विद्यार्थ्यांक 3 वर्सांचे शिक्षण घेतले उपरांत गोंय मनीस संसाधन विकास फाउंडेशनाच्या तांत्रिक विद्यालया मार्फत संगीतात समांतर प्रमाणपत्र दिवपा खातीर कला आणि संस्कृती खाते आणि शिक्षण खाते विचार करतात. 3 वर्सांच्या शिक्षणा उपरांत विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेवची आणि ताच्या आधाराचेर तांकां हे प्रमाणपत्र दिवचे असो विचार सुरू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. 10वीच्या उपरांत तुमकां काही वेगळी सर्टिफिकेट काय मेळनाशिल्ली. ओके, बट हे आमी कित्याक शिकयताले तर तुमच्या मदीं कला जोपासची, तुमच्या मनाचेर परिणाम जावचो, तुमचेर बरे संस्कार जावचे आणि तुमी सगळे जाण सुसंस्कारीत जावचे म्हणून आमी हे शिकयताले. आणि ताकाच लागून सरकाराचो हो अट्टास आशिल्लो की हय भावी पिढी आमची खूब बरी तयार जावची. आज म्हाका पळोवन खूब खोस भोगता. 1000च्या पेक्षा चड भुरगे जे सत्तरी आनी दिवचली तालुक्यांतलेच आसा, जे हांगासर आमच्या ह्या रवींद्र भवनाच्या आवारांत आज बसल्यात, जे हो कार्यक्रम म्हणजे स्वरांकूर हो कार्यक्रम पळोवपा खातीर आयल्यात आनी आपल्याक तांकां मनाक खोस भोगता आसतली की हय आपूण हो 5वेंतल्यान आपूण हे घेतलें, आज 8वेंत आसा, आपूण म्हणजे तबला, पेटी, नृत्य हे शिकता आनी हे कंटिन्युअसली शिकत रावचें. म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमी विचार करता आर्ट एंड कल्चर आनी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन मेळून हाज्या बरोबर तुमकां पॅरलल सर्टिफिकेटूय कशी मेळची हाजोय विचार आमचो चल्ला. म्हणजे कोणाक आमी संगीत विशारद ही पदवी जरी दिवंक शकना जाल्यार कोण खरोखरूच बरो तबला प्रोफेशनल जालो आसत जाल्यार आमच्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन आमचो टेक्निकल स्कूल जे आसा किंवा आमच्या कला अकादमी किंवा बाकीच्या हाज्या मार्फत तांकां कशा पद्दतीन सर्टिफिकेट दिवपाक मेळची तांच्यांनी बी म्हणजे शिकून कंप्लीट 3 वर्सां जाल्या उपरांत ताची एक परिक्षा दिवची आणि ती परिक्षा दिल्या उपरांत तांकां सर्टिफाय करून तांकां एक सर्टिफिकेट दिवची हाजोय विचार आमचो सुरू आहा. हांव म्हज्या दोनूय डिपार्टमेंटाक लागून की कंप्लिटली म्हणजे हो एका वर्सान मेळपाची डिग्री सर्टिफिकेट किंवा डिप्लोमा सर्टिफिकेट न्ही, बट 3 वर्सांनी काय जायना त्या भुरग्यांक सर्टिफिकेट एखादी मेळप ही गरजेची आसता आणि ती सर्टिफिकेट मेळपा खातीर आतां पासून आमी विचार करता आणि इन फ्युचर तुमकां अशा पद्दतीची सर्टिफिकेट मेळची हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न.